ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ, 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 ಪಾರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ, ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
Alleluia, 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 जेजू या पवित्र सक्रामेंताद्वारे तू तुझे आजरपण म्हाका दिताई तुझे परगट जिणेंत तुवें साबारांक तुजो सांगात दिल्लोय सुंकागार माथेवाक जक्केवाक तुवें सांगात दिल्लोय लाजरसाक आनी ताच्या भयणीक तुवें सांगात दिल्लोय एमोसाच्या वाटेर सोमकोच्या त्या सिसांक तुजो सांगात दिल्लोय आज या घडये तुजो सांगात म्हाका दी वो थोडो वेळ तुजे संगी हांवें करसूंक तू म्हज्या आदाराक ये फकत हांव आनी तूं वो सांगात या घडये म्हजो जाव म्हज्या आलोचन्यो म्हजे समस्ये म्हजी इराराई म्हजी बेजाराई म्हजी पिडा म्हजी खंत सगळी तुज्या पांयाक हांव समर्पिता जेजू तुजो सांगात म्हाका दी जेजू आमचे सगळी आसा ताका आमी अर्गां दिवंक पावू आनी ह्या घडये आमची जाप जावं दी अर्गां आनी होगलाप तुका सुमया अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या जेजू तूं देवाचो पुतू अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या जेजू तूं देवाचो पवित्र जन अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या जेजू तूं देवाचो सेवक अर्गाने ओगलाप जेजू तूं बसयलेलो सोडवंतार अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या जेजू तूं क्रिस्त अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या जेजू तूं आमचो सुमी आनी धनी अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या जेजू तूं दैवीक वैजा अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या जेजू तूं बरो गवळी अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या जेजू तूं शांतीचो कुवार अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या जेजू तूं आमच्या आत्म्याचो धनी अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या जेजू तूं दयाळ आनी कणवळो अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या जेजू तूं मोगाळ आनी समाधानी अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या जेजू तूं म्हजो खरो इश्ट अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या मावून रावया आनी काळजांत हांव आमी म्हणुया अर्गाक जेजू होगलाप जेजू आराधन तुका जेजू
जय जय तुका जेजू. बसया. तुझे लागे आयल्या गीत R7 ये सोम्या तुझे लागे आयल्या ये सोम्या तुझे लागे आयल्या ये सोम्या. तुझे लागे आयल्या ये सोम्या 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 महिमानी स्तुती तुका जावं सदा 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 तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागे आयल्या ये सोम्या कृपे सागोरा दर्शन दे 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 तुझे लागे आयल्या ये सोम्या तुझे लागे आयल्या ये सोम्या महिमानी स्तुती तुका जावं सदा 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 तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागे आयल्या ये सोम्या राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सर्गीच्या दर्शन दे राया सर्गीच्या दर्शन दे राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सर्गीच्या दर्शन दे राया सर्गींच्या
दर्शन दी राया सर्गीच्या दर्शन दी राया सर्गीच्या दर्शन दी राया सर्गीच्या दर्शन दी तुझे लागे आयल्या ये सोम्या तुझे लागे आयल्या ये सोम्या महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लागे आयल्या ये सोम्या 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 करेन सुमगचनो आम्ही सोम्या लागी आयल्या तासो सांगात विसारन आणि तासो सांगात तो आमकां दिता एक मोगाळ बापाया बरी तासो सांगात आमकां दिता एक इश्टा बरी तासो आमकां सांगात तो दिता देखून आमी सदांच ताका अर्गां दिवंक पावो आमी म्हणुया अर्गां तुका इश्टा जेजू म्हणा अर्गां तुका इश्टा जेजू म्हज्या लागीं सदांच उलोवच्या जेजू अर्गां तुका इश्टा जेजू म्हाका सदांच आयकोवच्या जेजू अर्गां तुका इश्टा जेजू म्हाका ताळण्या तावन राखून व्हरच्या जेजू अर्गां तुका इश्टा जेजू म्हजो हात धरून चलोवच्या जेजू अर्गां तुका इश्टा जेजू म्हजी पिडा गूण करच्या जेजू अर्गां तुका इश्टा जेजू म्हज्या एकसुरपणांत सांगात दिवच्या जेजू अर्गां तुका इश्टा जेजू हांव काळोखांत सतपस्त आसतना उजवाड दिवच्या जेजू अर्गां तुका इश्टा जेजू जेजू सदांच आमचे सांगात आसा ताचो सो आमकां सांगात तो दिता तुमी दुलोब जेजू म्हणलें गीत तुमी गायलां जायते फावटी हें गीत गायता आसतना आमकां बरेंपण लाभिल्लें आसा हें गीत तें घडिल्लें जोसेफ स्टीवन म्हणल्यान 1881 इस्वेंत तें गीत घडिल्लें तो तरणाटो जोसेफ एका चेडवाचो मोग करतालो काजर जावच्या आदल्या दिसा ती चली अवघडाक सांपडटा आनी मरण पावता जोसेफ स्टीवन देदेस्पोर जालो कितें करचें म्हूण ताका कळूंक ना आनी अशें थोड्या तेंपा उपरांत तो कॅनडा गेलो आनी कॅनडांत थोड्या वर्सां उपरांत तो मरणाच्या हांतुरणार आसलो आनी इश्ट ताका मेळूंक गेल्ले आनी इश्टा कडेन उलयता आसतना एका इश्टान ताच्या उशा लागीं आसली एक चीट पळयली आनी त्या चिटीर ताणें बरयल्लें तें खावन दुलोब जेजू आनी तें गीत ताणें बरयलेलें आवयक ताणें बरयलेलें आवयक बुजोवन ताणें बरयलेलें आनी आज तें गीत संवसाराच्या जायत्या भासांक तुरजुमो जाला कोंकणीन ती तुरजुमो जाला आनी आमी गायता दुलोब जेजू आमचो जेजू तो सोलो खरेंच ताचो सांगात तो आमकां दिता जर ताचो सांगात आमकां आसा तर कितें उणें आमकां आमी आज नियाळटल्या नितळ मनाचे जे कोण नितळ मनाचे तांकां देव दिश्टीक पडटा देव पळोवंक मेळटा आमचेय मन नितळ जाय एक फावटी डॉक्टर नॉर्मन पील
मानसशास्त्री ताका एक बायल मनीस कॉल करता, सर म्हाका तुमचे लागीं उलोवंक आसा. आनी डॉक्टर नॉर्मन फोन काडटा, कितें आखांत बाय तुजो, कितें तुका जालें. ती म्हणटा, म्हाका बेन दिसता कितें करचें म्हूण कळीत ना. म्हजो घोव सैनीक आनी ताच्या गांवांत थंय लढाय सुरू जाल्या. जिवंत उरता की ना म्हूण म्हाका बेन दिसता. आनी इल्ल्या वेळान डॉक्टर नॉर्मनाक त्या कुशीत भुरगें रडचें ताका आयकता. वो म्हणटा, बाये तुका बेन दिसला, तुज्या भुरग्याकय बेन दिसला गी, भुरगें रडता. आवय म्हणटा त्या कुशींत भुरग्याक जालें बे, तें म्हज्या पासलेंत आसा, म्हाका बेन दिसता. त्या कुशींत न्हू धाकटेर म्हणटा, जर तुज्या भुरग्याक बेन दिसना, तुज्या पासलेंत आसाय, तूं सोम्याच्या पासलेंत नाय गी, तुका कितें बे. खरेंच मोगाचें न्हू, आमी सर सोम्याच्या पासलेंत आसा, पूण आमी हें जाणा जावंक ना. हें आमी जाणा जायचंय. सुमी ताचो सांगात केन्नाय आमकां दिता, केन्नाय ताचो सांगात आमी भोगूंक जाय. देखून आमी म्हणुया, आमचे संगता राव सोम्या म्हणा. आमचे संगता राव सोम्या. आमकां एक सुरपण बघता आसतना, आमचे संगता राव सोम्या. आमकां रडोवंक मेळटा आसतना, आमचे संगता राव सोम्या. आमच्या कश्टा वयर कश्ट येता आसतना, आमचे संगता राव सोम्या. आमच्या मोगाचे ताणूं दूख मेळटा आसतना, आमच्या संगता राव सोम्या. आमकां सलवणी लागता आसतना, आमकां संगता राव सोम्या. आमच्या विशीं हेरांनी सूख चिंतप दिता आसतना, आमच्या संगता राव सोम्या. अर्थीक संकश्टाक सांपडत आसतना, पिडा सोसूंक मेळटा आसतना, कुटुंबांत अशांती उपजल्ल्या वेळार राव सोम्या. जिणी एक वजे म्हूण बगल्या वेळार, आमचे संगता राव सोम्या. आत्मीक सुखीदाड आयिल्ल्या वेळार, आमचे संगता राव सोम्या. चिंतलें काम निर्फळ जाल्ल्या वेळार, आमचे संगता राव सोम्या. जी ती खंयची घडी कष्ट समस्ये दूख बेजाराय सोम्या लागीं आमी सांगुया आनी म्हणुया, मुझे संगता राव सोम्या. ह्या घडये तू मुझे संगता राव सोम्या जावं दी. ह्या घडयेचें आमचें मागणें भेन, आकांत, पिडा, समस्ये, करंदाय, विराराय, अशांती सोम्या मुझे संगता राव. मुझ्या संगता तू राव ये सोम्या. हांव तुका सोडची येवचोना. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು.
ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೇಲುಯಾ ಹಾಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಾಲೇಲುಯಾ. खरेंच मगचनो तासो सांगात निरंतर तो आमकां दिता. खरेंच आमी तो बोगी जाय, आमी जाणा जाय जय. कालच्या दिसा आमी एक फेस्त आचरण केलें बगेवंतू चार्ल्स वांगडाचें. बगेवंतू चार्ल्स आनी ताचे संगाती 21 जण. चार्ल्स आनी ताचे संगाती 21 आनी आंग्लिकान ते 23 जण. आफ्रिकाच्या उगांडा गांवचे थंयसर राई वांगा दुसरो राजवटकी चलयतालो आनी चार्ल्स आनी ताचे संगाती 21 जण थंयसर त्याच्या रायाच्या आस्थानांत सेवक जावन आसले. आनी ते 13 वर्सांचे, 12 वर्सांचे, 17-20 वर्सांचे तरणाटे, गटमुट तरणाटे. राई वांगा या तरणाट्यांक अनैतिक संबंधाक तो ओडतालो आनी थंयसर विविध नोमळेचे वेव्हार जाताले. आनी चार्ल्स आनी ताचे सांगात्यांनी हें करूंक ओप्पूंक ना. आनी आपले त्याच वेळार 1885 इसवेंत एक गोरो पाद्र्याबू उगांडाक गेल्लो आनी ताणें चार्ल्साक पविस्नान दिलो. आनी उपरांत गुप्ती जावन ह्या उरल्या जणांकय ताणें पविस्नान दिलोलो. आनी आपले क्रिस्ती शिकून ते जाणा जाल्ले आनी हेरांक ताणें परगट केली. देव सदांच आमचे सांगत आसा, ताचो सांगत आमकां निरंतर दिता म्हणून ते पातयेले. आनी आमकां पविस्नान मेळिल्ली खबर राय वांगा दुसऱ्याक कळ्ळी. आनी हांकां सगळ्यांक 21 जण हे कातोलीक आनी 23 जण आंग्लिकान तांकां आपयले आनी तुमी क्रिस्तांव धर्म सोडी जाय रायान आदेश दिलो. आनी अशें अनैतीक संबंधाक तुमी ये जाय म्हूण सांगलें. चार्ल्स आनी ताचे सांगात्यांनी ओप्पोंक ना. राय रागार जालो. ह्या 21 आनी चार्ल्स तांकां हात पाय कातरले आनी जिवेंस पुरले आनी मार्तीर ते मेले. आनी 1964 इसवेंत पापा पावलो 6व्यान तांकां सांत म्हूण पासारले. थंयसर आज त्या मार्तिराच्या त्या रगत वारयलेल्या जाग्यांत नाम गो म्हणल्या जाग्यार अजापां जातात. जायतो लोक त्या पुणशेताक वेता आनी कालच्या दिसा हजारांनी लोक थंयसर जमलो उगांडाच्या नामगो म्हणल्या जाग्यार. थंयसर मार्तिरांचे रगत बावार्थ्यांची बी. ते जाणा जाले सोमी सदांच तांकां सांगात दिता. तांकां खंय तावन तें धैर लाभले. हात कातरतना, पाय कातरतना खंय तावन जिवेंत मातये पोंदा वेता आसतना उस्वास काडूंक जायनासल्या वेळार खंयचें धैर तांचें. तरणाटे 13 वर्सांचो, 12 वर्सांचो, 17 वर्सांचो तरणाटे फकत जेजू तांच्या सांगाता आसो. आमचे सांगाताय जेजू आसा. सांगात आसो निरंतरी. पूण आमी तें भोगूंक जाय. केन्ना ताचो सांगात आमी भोगता आमकांय तसलेंच धैर्य मार्तिरांचें मेळटा, सांतांचें मेळटा. देखून
अशें असलें धैर्य आमचे लागीं आसा तर नितळ मनाचे आमी सुमी आमकां पळोवंक मेळटा, सुम्याचें दर्शन आमचें जाता. देखून मुगाच्यान एक घडी भर आमी मावून रावया. काळजांत तावन आमी विचारुया, जेजू तुजो सांगात म्हाका दी. जेजू सदांच हांवें तुज्या सांगात आसूंक तूं म्हाका धैर्यान भर. जायत्यो अडखळी म्हजे लागीं आसात, जायतीं पातकां म्हजे लागीं आसात. हांव विस्वासी जालां, तुजेर हांवें विस्वास दवरूंक ना. हांव दुबावलां आनी अशें तुजे थावन हांव पयस गेलां. सोम्या जायतें हांव तुजे थावन हांव पयस धांवलां आनी आतां हांव जाणा जालां तुजे लागीं येवंक हांव आशेतां. म्हाका तूं पटलून धर, तुजे सांगाता म्हाका रावय. सोम्या हांव तुजे सांगाता रावोंक हांव अत्रेकता. सोम्या हांव तुजे लागीं येवंक अत्रेकता. म्हज्या अस्कत खायेंत म्हाका धैर्य दी. म्हज्या पातका थावन म्हाका वयर काड. म्हजो दुबाव पयस कर. आनी आतां आमी दिमी घालुया. सोम्या म्हजें जिवीत तुका हांव समर्पिता. म्हजे जिणेचे आखांत, कश्ट, समस्या, बेसाराय तुका हांव समर्पिता. म्हाका समाधान दी, म्हाका शांती दी. म्हाका म्हज्या कामान म्हाका तृप्ती दी. म्हाका त्राण आनी घटाय दी. म्हज्या जिवितांत बरवसो दी. आनी अशें तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय म्हणलें बगप म्हजें जावं. सदांच हांव तुजो असो जावंक म्हाका आशिर्वादांनी भर. सोम्या म्हजें कुटुंब तुका हांव समर्पिता. कुटुंबाच्या हर एका सांद्याचो उडास काडात, हर एका सांद्याचो आनी मोगाच्याचो उडास काडात. जेजू हांव ह्या सर म्हज्या मोगाच्या संद्यांक तुका समर्पिता. म्हज्या कुटुंबांत शांती, समाधान, सोडदोड, संतोष, बरवसो आसा कर. एकामेका आमी मोगान जियोंक आनी अशें सदांच तुजी स्तुती करूंक तूं आमकां फावो कर. जायते पोटी आमच्या कुटुंबांत समाधान, सोडदोड ना जालां. म्हज्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. म्हजें काम, म्हजो वावराचो जागो हांव तुका समर्पिता. जेजू म्हज्या जाग्यार, वावराच्या जाग्यार म्हाका तृप्ती दी. म्हाका काम करूंक घटाय आनी बळ दी.
आमच्या पिढेस्त भाऊ बहिणीचो उडास काढूया. कष्टोन आसात. जेजू या म्हज्या भावाक आनी भयणी गूण कर. तांची पिडां सोसूंक तांकां त्राण आनी बळ दी. तांची जतन कान घेवच्यात त्या आमच्या भावाक आनी भयणीक आशिर्वादांनी भर. आमच्या विगारा खातीर आमी मागुया. तांणी हांगासर मिसांव वावर हाती घेतला आसता. तांचो वावर तृप्तेचो समाधानेचो तो जावं. हांगाच्या गोवळीक परिशद संघ संस्थे धर्मिकां तांचे खातीर आमी मागुया. हांगाचो गोवळीक वावरू करता आसतना सुम्या तूं आमचे संगाता राव. जे कोणी आमचे कडेन मागोवंक सांगलां तांचो उडास आमी काडुया. जेजू ह्या म्हज्या भावाक आनी भयणीक तुका समर्पिता. आणि सर आमची मागणी संगता घालून आमी गावया गीत येदा वडा साक्रामेंता. येद्या वडा साक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या. सोलवून वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या. जशे बापा कशे स्तुता उल्हासानी स्तुती जा. पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळ्यान नरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावडता. आमेन. प्रार्थुया. हे देवाची साक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाई. तुझ्या सोडूनचो फळदांस आमी आमचे थंय बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर. तुजो मोग अनुभव करूंक तुजो सांग सदांच आमी अनुभव करूंक आमकां तूं आशिर्वादांनी भर. ह्या आमी मागणी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमचे संगीत तू आसाही जेजू. तू आसाही जेजू. तू आसाही जेजू. आमचे संगीत तू
आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसाय जेजू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसाय जेजू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय संतोषान वेदी भोंवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारा कर गांदिता बलिदान भेटोच्या फुडे सरता सोम्या घाल तुझे बेसा पत्की सोम्या आमी आयल्या तुझे सरशी काकुळतानी भोगसाणे लाभय कृपा हमकां दी सरदेण्या संगी तुझे बरी जीव शिकर संतोषान वेदी भोंवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारा कर गांदिता बलिदान भेटोच्या फुडे सरता सोम्या घाल तुझे बेसा आयची ते सवां ह्या परी जावन आसा ते सिसिला डी सिल्वा देवाकार गंज जावन दिता मुकेश बेनिठो देवाकार गंज जावन दिता ओली फॅमिली वाडो आनी सिसिला डी सिल्वा जुआ बाप्तिस्त वाडो आनी सेलीन मेंडोन्सा आनी डेनिस हांच्या आत्म्या पासून दितात तेंची भुरगीं जुआ बाप्तिस्त वाडो हांचे बराबर आमची ते सवां समेच्या पांयां आमी दवरया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सिमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समूह आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाच्यानो पवित्र आत्म्याच्या 6व्या दिसाच्या नोवेनाक जमलेल्या तुमकां स्वागत आयचो संदेश जावन आसा नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो आयच्या पयल्या वाचपान सर्वेस्पराचेर आपली पातयेनी दवरलेल्या दाविदाचें नितळ मन सावल रायाची गतकी म्हूण बदलूंक शकता आयच्या वांजेलान जेजू नातानायलाचे नितळ मन वळखता आनी आपणाचो पाटलाव करूंक उलो दिता आयच्या दिसाचे इरादे भुरगीं आनी युवजनां पासत आमी भेटयता भुरगीं जावन आसात नितळ मनाची आनी कालत्या काळजाची तांचे ते आसचे नेमतेपण सांबाळूंक तशेंच युवजनांनी तांच्या फुडारान कालती आनी जबाबदारेची नागरीक जावन हेरां ते देवाक पळोवंक पवित्र आत्म्याची ससाय आनी देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया तर म्हज्या मोगाच्या भावां आनी भयणीनो ह्या पवित्र रितीन पावते परी वांटो घेवच्या खातीर एक घडी बरो आमची पातकां आमी वळखून घेवया आमी सांगता मनोवया हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजो गुन्यांव सांगता मनाचें चिंतन करणानुसार वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून भगिनी सदां संपर म्हणजे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा दावा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक वन पावूं आमीन का
दूत कर. प्रार्थुया. देव आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थ्याची काळजां आनी मनां उजवाडिली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची वळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूस धरूंक आनी ताच्या मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच बगूंक आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत्या राजवडकी चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतल्यान वाचप. साऊल दोळींतलो भायर सरून आपल्या वाटेक लागलो. दाविदी दोळींतलो भायर सरलो आनी सावळाक उळो मारून ताणें म्हणलें, राया म्हज्या धन्या. सावलान फाटी घुंवन पळयलें आनी दाविदान साश्टांग पडोवन ताका नमस्कार केलो. दाविदान सावलाक विचारलें, दावीद, तुका वायट करूंक सोदता अशें सांगतात त्या मनशाची उतरां तूं कित्याक आयकताय? सर्वेस्परान तुका तें दोळींत म्हज्या हातांत घालो. तें तुवें आजच तुज्या दोळ्यांनी देखलें. हांवें तुका जिवसी मारूंक जाय म्हूण थोड्या मनशांनी म्हाका सांगलें, पूण हांवें तुजो जीव वांचयलो. हांवें म्हणलें, हांव म्हज्या धन्याचेर म्हजो हात उबारचो ना, कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिषेक. म्हज्या बापा, पळय, तुज्या दगलाची देख म्हज्या हातांत आसा. तुज्या दगलाची देख हांवें कातरली, तरी तुजो जीव हांवें काडूंक ना. देखून म्हज्या मनांत कांय वायट ना, घात ना म्हूण तूं दुबावावीन वळखून घे. हांवें तुजे विरोध पाताक करूंक ना, तरी म्हजो जीव काडूंक तूं पास मांडताय. सर्वेस्परस म्हजी आनी तुजी नीत करूं, सर्वेस्परस तुजें पारीकपण घेवं. पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. खोटेतावन सरता खोटेपण अशी एक पुरातन सांगणी आसा, पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. इस्रायलाचो राय कोणा लागीं लढाई करूंक भायर सरला? तूं कोणाची पाट धरून येताय? एका मेल्ल्या सुण्याची वा एका फुलक्याची? सर्वेस्परस मनसुबेदार जावं आनी तो म्हजे आनी तुजे मदें न्यायनिर्णय करूं. तस विचार करूं, म्हजो पक्ष घेवं आनी तुज्या हातांतलो म्हाका वाटावन म्हाका नीत करून दिवं. देवाचें उतर हें. तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशी आमचे देव तुझी दया. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशे आमचे देव तुझी दया. सर्वेस्पराचे उतर करेच करे, सगळी ताची कर्तुवां विश्वासी पोनाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता, ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगलो भरला. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशे आमचे देव तुझी दया. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्ती आसलेल्यांचे,
विश्वासी मोगाचेर बरवसल्यांचेर जतने नदर घालता तोच तांकां मरणांतली निवारता दुखळाच्या काळार तांचो जीव वाडयता जसो तुजे आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशे आमचेर देवो तुजी दया जसो तुजे आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशे आमचेर देवो तुजी दया Alleluia, सर्वेस्परा जय जय Alleluia, 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 सर्वेस्परा जय जय Alleluia. सर्वोक्तो जालो आनी मनशा पुताचेर देवाचे पूत जोडलेले देवलेले तुमी देतेल्या Alleluia, Alleluia, सर्वेस्परा जय जय Alleluia, 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 सर्वेस्परा जय जय Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सगळ्यांसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्त महिमा तुका येसुया. दुसऱ्या दिसा जेजून गलिल्याक वेचे म्हणून निश्चित केले तो वळ ताका पिलीप मेळ्ळो म्हज्या फाटल्यान ये म्हणलो जेजू ताका आंद्रे बेसायदासो आनी पेद्रू आनी पिलिपी त्याच नगराचे पिलिपाक नातानायल मेळ्ळो आनी पिलिपान ताका म्हळें मोइजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी जाचे विशयांत बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळो नाजरेताचो जेजू तो जुजेचो पुतू नातानायल्यान जाप दिली नाजरेताचो ताचे तोंड कितें बरेंपण येत पिलीप ताका म्हणूंक लागलो ये आनी पळय आपणा सरचून येतल्या नातानायल्याक पळयोन जेजून म्हळें पळया एक खरो इस्रायल घर हाचे थंय कसलेंच कापाट ना नातानायल्यान जेजूक विचारलें तुका कशी म्हजी वळख जेजून ताका जाप दिवन म्हळें पिलिपान तुका आपोवच्या आदीं अंजुराच्या रुखा मळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो नातानायल्यान ताका जाप दिवन म्हळें मेस्त्री तूं देवाचो पुतू जेजून ताका म्हळें अंजुराच्या रुखा मळांत हांवें तुका पळयलो म्हणून हांवें म्हळें देखून तूं सत म्हणटाय गी हाचे प्रास वर्ती घडिता तूं देखतलोय आनी उपरांत तो म्हणूंक लागलो सतत हांव तुका सांगता सर्ग उक्तो जावन आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत चडले देवुरले तुमी देखतल्यात देवाचें उतर हें वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो सांजेचें हें भोवसुबीत वातावरण पवित्र आत्म्याचें तेंपल हें आनी हांगासर देवाचें उतर आयकोंक येवकरिस्तान भाग घेवंक आमी सांगाता सोंपल्या नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो आमी सगळी नितळ मनाची जाय जय म्हणून जेजू आशेता आमी सर्वांनी ताका पळोवंक जाय म्हणून तो त्रेकता आनी ह्या दिशेन तो आमकां आपयता दाविदाचें नतनायलाचें जिवीत आज
ही पवीस सभा आमच्या दोळ्या मुखार दवरन जेजूक पळोवंक आनी अशी आमी नितळ मनाचे जावंक आमकां आपयता. सावलू आनी दावीद तांचे विशयांत आम्याच्या पहिल्या वाचपांत आयकलें. सावलू तो राई आनी दावीद त्या वेळार ताणें गोलियाताक जिविशी मारलेलें. आनी अशें आसतना दाविदा विशयांत जायते बरेपण उलोवंक लोकांनी सुरू केलें. दाविदाक जय जय म्हणूंक सुरू केलें. दाविदा विशयांत जायते लोक खबरो करूंक लागलो, ओ बेस्ट बेस्ट म्हणूंक लागले. आनी हें सावलाक थोडवंक तांको ना. हांव राय वय सक्कडी लोक दाविदा विशयांत उलयताले. आचाकी चड जावन त्या गांवच्या स्त्रियांनी दाविदाक जय जय म्हणे. हें सावलाक थोडवंक तांको ना. सावलू मोसरान भरलो. सावलू रागार जालो. सावला निर्णय केलो आतां दाविदाक जिवशे मारचे म्हणून. आनी हें दाविदाक कळ्ळें. दावीद धांवलो राना कुशीक ताच्या थोड्या मनशाक घेवन. आनी सावलू आनी ताच्या मनशांनी दाविदाक जिविशी मारूंक म्हणून तेय गेले. आनी अशें आसतना त्या राणा कडेन सावलू ताका कळीत नातले बरी एका मांट्यान धांवला भितर रिकलो. आनी त्या मांट्यांत दावीद आनी ताचे सांगाती आसले. दाविदाच्या सांगात्यांनी म्हळें, आतां आमकां बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी, बेस्ट अवकाश. आमचो दुस्मान एनिमी सावल हांगा आयला. ताका आतां आमी जिविशी मारया. ना जाल्यार तो आमकां जिविशी मारता. ताका आतां आमी जिविशी मारया. आनी दावीद ताच्या सांगात्याक म्हणूंक लागलो, ना, आमी ताका जिविशी मारचे नाका. ताका देवान अभिषिक्त केला. तो राय आमचो अभिषिक्त केला. ताचेर हांव म्हजो हात उबारचो ना. आनी दावीद सावला लागीं आयलो. म्हज्या बापय, ताणें बापय म्हूण सांगलें. आनी ताणें ताचो मान बागयलो. हांव तुका कितेंच करचो ना. हें आयकून सावल अजाप पावलो आनी गळगळ्या रडलो. आनी ताणें पटलून धरलें आनी म्हणूंक लागलो, तूं मुजाकी भागीवंत. हांव मोसरान भरलो, गर्वान भरलो, हांकारान भरलो आनी तुका जिविशी मारूंक म्हणून हांव सोदून आयलो. आनी तूं म्हाका म्हणूंक लागलो, हांव तुका हात लावचो ना. तूं मुजाकी भागीवंत. दावीद आनी सावल ते पटलून तांणी धरले. दाविदान द्वेशा बदलाक मोग ताणें पळयलो. देवाची खाकूळ तो जाणा जालो. देवाक आमी पळयचे तर नितळ आलोचना आसल्यार पावना, करण्यो जायचे. आनी दाविदान त्या करण्यांनी ताणें सोम्याक ताणें पळयलें. नितळ मन आसो, नितळ काळजो आसो. फुडें तो राय जालो. नतनायल ताका पिलीप म्हणटा, आळे आमी तो बसयलोलो म्हणटा हांव पळय, मेसिया म्हणटा हांव पळय, ताका हांवें पळयला. तुय ताका पळोवंक या आमी पळोवंक या. आनी नातनायल तो म्हणटा, तो गी नाजरेताचो. नाजरेतान कितें बरेपण येत? नातनायलान मक्कार केलें. नातनायलान इल्लें केलकुलां केली. इल्लो हांकारी उलय लागलो. इन्सल्टी केलें. पूण केन्ना जेजू ताका मेळ्ळो, जेजूक कळीत आसलें. जेजून ताका म्हणूंकूच ना, तुवें म्हाका इन्सल्ट केली, तुवें म्हाका मक्कार केली, तुवें म्हजी केळकुलां केली, अशें म्हणूंक ना. जेजू ताका म्हणूंक लागलो, हांगा आसा कोरो इस्रायल गार, हाचे तें कापाट ना. पण
पड जेजूची उतरां जेजून अनेक रीत पळयली जेजून ताचें काळीज पळयलें जेजून ताचें मन पळयलें वय ताणें म्हणलें ओगी नजर येत गी आतां तो कितें बरेंपण येता म्हूण ताणें सांगलें पूण जेजून नातानायला लागीं ताचें काळीज ताचें मन पळयलें आनी थंयसर पळया एक नवीसी एक बदलावण जाली ती जेजूची मावळ्याची दिस्त नातानायलाचेर पडली आनी नातानायलान जेजू पळोवंक शकलो तो म्हणूंक लागलो रब्बी कोणें म्हळें नातानायलान म्हळें रब्बी तूं देवाचो पूत पळय कली एक बदलावण थंयसर जेजूच्या उतराक नातानायलाची जाप कसली रब्बी तूं देवाचो पूत हेंच मोगाचें न्हू देखूनच नितळ मनाची नितळ काळजाची ती सोम्याक पळोवंक शकतात नातानायलान सोम्याक ताणें पळयलें आनी तो वळखलो रब्बी मेस्त्री तूं देवाचो पूत नितळ मनाचें म्हळ्यार कशें नितळ मन म्हळ्यार कसलें नितळ काळजाचें एकवटीत खरें देवभिरांतीचें अन्नाडी नातल्ले खापाटपण नातल्ले हे मनीस नितळ म्हूण जंय आसा थंय देव आसा आनी आमी हांगासर पवित्र आत्म्याच्या पिरगजीची पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां आमची आनी पवित्र आत्मो सदांच ताची देणी आनी फळां आमकां दिवन नितळ म्हूण आमचें नितळ काळीज आमचें आनी अशें सोम्याक पळोवंक तो वावर करता आनी ताका आमी कसली जाप दिवची कसली जाप म्हज्या सोम्याक हांवें दिवची तो म्हाका आपयता पळय म्हाका तो म्हणटा हांव तुका सांगात दिता तुजे सांगात आसा तुजे वट्टूक आसा तर हांवें कसली जाप दिवची ही प्रार्थना आमच्या समोराच्या सोम्या उजेर आमी दवरया सर्गींच्या बापा तुज्या सोडवण्याच्या येजनांत भागीदार जावन आसच्या बापा साहेबाक बिस्पांक याजकांक धर्मिकांक पवित्र आत्म्यान भर म्हूण मागता तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगाला बापा ल्हान भुरगीं तुका भोव मोगाची तूं तांचो विशेष मोग करताय आमच्या समाजांत आसच्या दुबल्या आनी पिडेस्त भुरग्यांचो आमी उडास करता तांचेर तूं दया दाखय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बापा सोमेस्त युवजनांनी आनी भुरग्यांनी तांचे शिकाप बरें शिकोवन वडिलांक काल जावन सारको फुडार विंचून काडूंक पवित्र आत्म्याची देणी लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक मोगाला बापा आमच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक मार्गदर्शन दिवच्या शिक्षकां आनी वडिलां खातीर तुका आमी अर्गां दिता तांकां बरी भलायकी आनी मतीक समाधान लाभय तांच्या मिसावांत तांकां यशस्वी आनी तृप्ती मेलाशी कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आज हांगासर जमा जाल्ल्या आम्या समस्त्यांचेर तुजी विस्नार आशिर्वाद घाल आमी सर्वांनी आदर्श क्रिस्तांव जिणी जिवंक आनी तुजे कुशेक काल्तिमान घालूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक मोगळा बापा तुज्या भुरग्यांनी उसारलेली मागणी तूं दायेन मानून घे पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आनी फळांनी आमकां तूं बरें आनी अशें सदांच तुजो सांगात आमी बगूंक नितळ मनाचे नितळ काळजाचे आमी जावंक तूं आमकां आशिर्वादांनी बरें हे आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन सी 31 तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हसिता विस्नारंगळ उतरांनी तुका वंदिता संतोष भरीत काळजांनी काणी काडलेता उल्हास भरीत गितांनी ओपून देविता घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची कारणी
आशीर्वाद गंगे तुगे तिचे सवे आमकां सोगे गे सोमिया भोगान तुगे आमी तुमची कावळी तुगे आशीर्वाद गंगे तुगे तिचे सवे आमकां सोगे म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवा मानता तसलें जावं दी म्हूण आमी मागुया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेहमी आमच्या न्याक्या पवित्रतेच्या आदावा सर्वेस्पर मानके सर्वेस्परा आमच्या देवा तुका भेटयता हांव ती देणी तूं पवित्र कर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां लासून दी शुद्ध निर्मळ कर या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर काळी आणि सर ते जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नीती सोन आमच्या फायद्याचो तस्सू सुमी आमचो ऊंच सरगार सोडलो आणि महिमेवंत जावन तुज्या उजव्याक बसलो आणि बासयलेलो पवित्र आत्मो आपणाला तुज्या भुरग्यांचेर ताणें धाडलो देखून देवदूतांच्या आनी सरदारबारां संगती आतां आनी सदां निरंतरी मनान काळजान तोंडान आमी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तची कुडू आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हटलो तो आपल्याच्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात हे म्हजी कुडू तुमचे पसू तूं समर्पूची तेच परी जेवण जातच ताणें कांस घेतली तो नवें तीन वाचलो ती आपणाच्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नी कराराची रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्यात तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून ते वरवतले हे म्हज्या उडासाक करात तसो गुटू आमी परगट करुया तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनः जीवन आम्ही
सौम्या जेजू आमी अद्रेता बापा जेजूच्या मरणोस आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारिल्ले दियो पवित्र सभेचो उडास करे आनी लियो आमच्या बगेवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट करे तांकां निश्चगाचीत मेल्ल्या समेस्तांक जे परत जळीत मुखामोळ फोडून फोव करे आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अहंकार मरे देवाचे मये संगती बगेवन जुजे ती सपती बगेवन धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्य सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंथर आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना जेजून शिकलेले मागणे वडा भक्तीन आतां आमी मनोवया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात सकाळ खुशी संवसारांत आसा आमचो दिसवतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची बदकां वगोस आनी आमकां राणी पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दयाकुण्य जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पदकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांबळी तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता पूण आमच्या पदकाचेर न्ही तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवटकी चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समेची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं तुमच्या सगळ्या आसूं आमेका शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटेले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटेले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया हांगा आसा जेजू ताजो सांगात आमकां सदांच दिता ह्या शिळेच्या जेवणाक आमकां हरी एकल्या की आपयला देखून आमी जावन असो सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर रावचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली रस्तार सोम्या तूंच म्हजो आदार तूंच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच करविणा तूंच म्हजो रस्तार सोम्या
गीतां देवलोलो संवसार सासणेची दिवशा बापान तो धाडलोलो तुझे लागीं येता तो केदीस भुके उसोना तुका सत मागता तो केदीस दाने उसोना तूंच म्हजो रस्तार सोम्या तूंच म्हजो आदार तूंच म्हज्या प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या देवा तुवें आमचे धाडिल्ल्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावूं ताच्या कृपेचे शिवरान आमची जिवीत माया मगाच्या कर्णांनी पळापरी जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. टीव्ही रेकॉर्डिंग केलं दान दिल्लो जावन आसा मुकेश बेनिट अँड फॅमिली भगेंत कुटुंबां वडोव आनी आलतारी पुरान दिल्ली सिल्विया जॉर्ज फर्नांडीसांतून वडोव आज हांगासर एमएसीचें बलिदान भेटोवन आराधन केलो पदरा मानदीक बाप सुनील डिसोजा नानक समुदाय सो दिरोक्तर ते जावन आसा ते तांकां तुमचे सगळे तर्फेन हांव देव बरें करूं सुपकार हांव भोवता. पवित्र रसनारा आनी कृपेची भंडारा भर हे काळजा तुझी रसा हे करता तुझी भोव पवित्र आत्म्या दैवीक वसंतरा दुबळ्यांच्या बापा दुखेसांच्या उसवणारा काळजांच्या उसवाडा आत्मे पवित्र करणारा तुझे संपर सरपडवून म्हणजे शिकवले पुरत्या मनात हांव तुझे मुखार पडटा हजार फावटी हांव तुजी स्तुती करता आनी तुज्या सिंहासना मुखार आसच्या देवदूता संगी हांवूय म्हणटा पवित्र 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 तूं सस्तीक आनी तशेंच बापा आनी पुताच्या सत्वासो म्हणून हांव मूर्त मानता म्हजो आत्मो बचाव करून आनी पवित्र करून दया दाखयते म्हणून हांव बरोबर आसता हे दैवीक मगा म्हज्या काळजान ह्या संसारांतल्या सर्व वस्तुप्रासर हांव तुजो मोग करता तुज्या बरेपणाक अखेर ना म्हजो मोग तुका मात्र फावो तुज्या प्रेरणाक अनुपर्पण दाखोवन आनी अंधो जावन तुज्या पदका वरवीं हांवें तोळ तोळ दुखयला हे सर्व वायटाची सड करून तुका दुखयल्या खातीर हांव तुका भरल्या दोळ्यांनी तुजे मोगसुणें मागता हे म्हजें थंडगार जाल्लें काळीज तुका भेटयता तुज्या उगवड्याच्या किरणांनी आनी तुज्या उज्याच्या टिकळांनी ते पक्षी ते वरवीं म्हज्या पदकाचें बरप करतले भगवंत बरी काळीज अपरिमीत कृपेन भरलो आनी अपोस्तलांची काळजां पवित्र उमेदीन भरलो म्हजें काळीज मोगान भरून भरता तूं दैवीक सकत म्हाका वाट शक्ती विरोध धैर्य दी तूं उजो म्हाका तुज्या मोगाचे जळटे उमेदीन भर तूं उजवाड म्हजी मोत सस्तीक समतेचे जानवान उजवाडाय तूं पारवो म्हाका जिविताचें बळपण दी तूं शांत वारें म्हजी भाशा वाचेलारां दिसपटाय तूं जीब सदांच सुखान आवडून म्हाका शिकय तूं मोड तुज्या सगळे सवळेकार म्हाका राख आनी निमाणे तूं सोर संगीतण्याचो दातार तुजे कृपेन म्हजें तें जीव भर तुज्या मोगान म्हाका पवित्र कर तुज्या दानवान म्हजी मोत उजवाडाय तुज्या बरापणान म्हाका पासपो घे आनी तुजे मीत मदरे खातीर म्हाका बचाव कर अशें ह्या जिवितांत संवसारी उपरांत सर्गी बापा आनी पुता सगळी हांव तुका अर्जां तुजी स्तुती गा आनी तुजो मोग करून ससनाच्या ससनाक आमेन. हे पवित्र आत्म्या तुजी साथ देणी म्हजेर तूं हे जानवराच्या आत्म्या सर म्हजी चिन्हां शब्दांनी चलय समजण्याच्या आत्म्या म्हाका तूं वाडाय आनी शिकय आनी खऱ्या भावाचा म्हाका सांबाळ. हे बोधनाच्या आत्म्या सर संदर्भांनी सारकें आसलें करून म्हाका बरी बुद्धी आनी शाणपणाचो वाटो म्हाका दाखय
एकट्याच्या आत्म्या म्हजे असतात म्हाका बोळवडी कसंत वेळार म्हजे देर सुपानाचें कर हे ज्ञानाच्या आत्म्या म्हजे ज्ञान उजवाडाय खंयच्या संस्कारे वचून ते म्हाका लेखावरती वडणी बघूंक सोडी नाका बगार तुज्या सर्गीच्या बुजावणेते हांवें संतोष पावशें कर भक्तीच्या आत्म्या म्हज्या काळजांत सर्गीच्या बापाते भुरग्या सारको मोग घाल आनी सर्व मनशांनी म्हाका भावंडा सारको माया मोग दी आनी देवाचे मुखेलाची सांगली कडच्यान संतोष भोगीचो कर हे देवपुराणेच्या आत्म्या हांवें नितळ काळजांत आनी निश्कळ कुडीत देवाची सेवा करेशे सर्व वायटांतल्यान आलाग रावशे आनी सदांच देवाचे उजेशी कर आमेन. धाड तुज्या स्पिरिताक हे सुम्या आनी सौर वस्तू आसा जातल्यो आनी संसाराचे रूप तूं नवें करतलो. प्रार्थया बापा पुता आनी पवित्रात्म्या तुजे कुडीचें मंदिर म्हूण हांव जाणा तूं जिविताची जर आनी सर्व पदवेदार देव आमचो रचणार म्हूण हांव सतमंता आनी बरोवस्ता म्हजी सगळी गोड तुज्या जिवान आनी मोगान भरल्या. सुम्या जेजू तुज्या अमूल्य रक्तान म्हाका आपड आनी म्हजी सर्व पातकां दूर काड. म्हज्या हृदयाच्या पातकाक हांव तुजें भक्षण मागतां. घाय जी म्हजे ते गूण रोवल्यान तांचे जावन म्हाका बूट दवर. सुम्या तुज्या पेल्या विरोध हांव चुकलां. जेजू तूं येवकरीस म्हाका जाय. सुम्या म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हजे सांगता आसतना म्हाका कसलेंच देना कित्याक तूं देवाचो पूत आनी म्हज्या काळजाक तूं लागीं आसाय. जेजू तुजें तें जिवीत आसा आनी तुज्या जिवितांत सुम्या हांव जिवीत आपणायतां. सुम्या तुजे सत्तेन म्हाका वाड दाखयताय आनी तुजे हाजिरेन म्हाका निकेवण करताय. सुम्या देवा तूं सर्वशक्तीवर तुका पुरदार तुवें म्हाका आपणून म्हज्या आत्म्याच्या वस्तीच्या आनी कुडीच्या सगळ्या दूर केल्यान हांव तुका आदार. जेजू म्हज्या काळजांतल्या गूण वावरतान हांव तुका नमन करतां. तूं बापा आनी पवित्र आत्मा संगी देव जावन आसाय ससनाच्या ससनाक आमेन. पेज नंबर 68 सवदीस. पवित्र आत्म्या बापा आनी पुता सांगता सगळे पृथ्वी तुका समर्पीत जावं दी आनी सगळे काळजां जंय तूं वस्ती करताय एकवटाचे आनी शांतीचे राज स्थापीत करून दी. पवित्र आत्म्या पुरुष सभेचेर दया दृश्टी घाल आनी तिका तुज्या सर्गीच्या बळान सर्व विघ्नांतल्यान आनी दुस्मानकायेंतले राख आनी सांबाळ दवर. तुवें वेंचून काडलेल्या तुज्या सेवकाचे जिवीत तुज्या कृपेन भर आनी शैतानी म्हाका सदांच गुलीक पावो. पवित्र आत्म्या सताच्या स्पिरितान ये आमच्या काळजांत आमकां तुज्या उगडाचो प्रकाश सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी अशें सर्व वर्तान एक जावन तुका मानता तशी जावं दिते. सर्वेस्पर तुमचे शुभे आसूं तुमच्या सवय आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो अदांस तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार L 6. देवा आमच्या दुस्मानांतले
बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे